नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज जी म्हत्वाची अशी पत्रकार परिशद जाल्ली ती म्हणजे दिल्ली। गोयचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली पत्रकार परिशद घेवन आपाचे अरविंद केजरीवाल हांचेर सडकून टिका केल्ली। स्वाती मलिवाल प्रकरणा वयल्यान सीएमान भाश्य केल्लें आनी हेरूय टिका जी आसा ती सीएमान केल्ली। सो ह्या सगळ्याचेर आमच्या वांगडा उलोवपा खातीर आसात गोंय आपाचे मुखेली एडवोकेट अमित पालयेकर। आमी तेंच्या वांगडा उलोवया। अमित बाब, तुमकां सगळ्यान पयलीं येवकार। आयज तुमच्या म्हणजे केजरीवालाचो गड असो जो आमी म्हणटा थंय दिल्ली वचून गोयच्या मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेतली आनी अरविंद केजरीवाल हांचेर खर टिका केली। कितें म्हणटा, कशें पळयता तूं ह्या टिकेक? तुमच्या कडल्यान रिएक्शन सुद्दां आयलाच की कितें तें, पूण तांणी जी विधानां केल्या तातूंत ते अशें म्हणटात की ते स्वाती मलिवाल हाचें जें प्रकरण जालां ताज्या वयल्यान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केजरीवालाचेर टिका केल्या। पहिली गजाल म्हणल्यार विश्वनाथ बाब हांचे कडेन कांय विशय ना उलोवपा सारखे। विशय आसपाक जाय आशिल्लो काम, आय मीन विशय आसपाक जाय आशिल्लो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस। विशय आसपाक जाय आशिल्लो दिल्लीचे एज्युकेशन मॉडेल। विशय आसपाक जाय आशिल्लो स्कूल सिस्टम। विशय आसपाक जाय आशिल्लो मोहल्ला क्लिनीक। पूण हे सगळे सोडून आमचे सीएम थंय वता आनी एक प्री रिटन स्टेटमेंट जो तांकां थंयचे जे लोकल लिडर्स आसा ते दिता ते वाचता। म्हाका दिसता तांणी एक गोष्ट पळोवंक जाय आशिल्ली ती म्हणजे की जे आमचे थंयचे आमचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल जे आसा तांणी एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिल्लो आसा फाटले फाट स्वाती मलिवाला बद्दल। स्वाती मलिवालाचो जो व्हिडिओ आसा, ज्या तरेन तांणी बिहेवियर केलो सीएम हावसान, तो सगळ्या चॅनलांनी दाखयल्लो आसा। आनी म्हाका आनी एक प्रश्न करून दिसता चीफ मिनिस्टराक, आमचे बाबा डॉक्टर प्रमोद सावंताक, की जे आमी जेन्ना हे उलयता तेन्ना ते रेड्डी बद्दल उलयना। ते जेन्ना आमी उलयता ब्रिजभूषण सिंग हांचे बद्दल उलयना, ते उलयता आसतना जे मणिपाल जाले, मणिपाल ज्या आर्मी मॅनाची बायलेक नेकेड तांणी परेड केली त्या बद्दल काय उलयना। सो ही हिपोक्रेसी कित्याक काय म्हणटा? दिल्ली वचून तांणी आमचे गोवा मॉडेल दिवपाक जाय आशिल्ले, तांणी कला अकादेमी बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्ले, तांणी दिल्ली वचून आमची स्मार्ट सिटी जी आसा पणजे ताजे बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्ले। हे सगळे सोडून ते जेन्ना स्वाती मलिवाला बद्दल उलयता तेन्ना तांची जी पोकी म्हणटा पळय, पोकी जी भाशणां आसा ती दिसून येता। आय थिंक ही शूड डू हिज स्टडी रायट। पयली म्हणजे तांणी आपलो जो चॅट जीपीटी वयल्यान ट्वीट करपाचें बंद करपाक जाय। तांणी तांकां रिटर्न स्टेटमेंट दिता लोक आनी ते वाचतात पळय ते बंद करपाक जाय आनी इल्लीशी स्टडी करपाक जाय। आनी दिल्ली आसात जाल्यार आमचे स्कुलाचो मॉडेल, आमचो मोहल्ला क्लिनिकाचो मॉडेल, दिल्लीन ज्या तरेन आमी प्रोग्रेस घडोवन हाडला ते सगळे पळोवपाक जाय आनी ताणें मागीर ताच्या बद्दल उलोवपाक जाय। कारण प्रज्वल रेवण्णाक ते विसरले, तांच्या हांगा मंत्रालयान बाबूश मोन्सेरात आसा तांचे बद्दल विसरले। बाबूश मोन्सेराताचेर कसली कसली सेक्शनां लागल्या ती तांकां खबर आसूंक जाय, ताचे बद्दल ते विसरले काय? आमचे गोंयचे सिद्धीनायक जे आसा, सिद्धीनायकाचो जो मर्डर जालो, सिद्धीनायकाच्या मर्डराचे अजून ताका मारपी, ताजेर आघात करपी, ताच्या बॉडीचेर आघात करपी ताचे पेरंट्स परत परत सांगता की हाजेर काम जावपाक जाय, हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, हातून जे क्रिमिनल इन्वॉल्व आसा ते तांकां धरपाक जाय, ताजे बद्दल काय उलयना। तेन्ना चीफ मिनिस्टर जेन्ना असल्यो गोश्टी करता तेन्ना तांकां एक प्री रिटन जी स्पीच दिता पळय ते थंय वाचता आनी तातल्यान दिसून येता की तांची जी विचारशैली आसा ती तातल्यान दिसून येता। हिपोक्रेसी एट इट बेस्ट, कन्व्हिनियन्स ऑफ पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। Talk about Prajwal Revanna, talk about Brijbhushan Singh, talk about Manipur, talk about various issues and talk about the women who are disappearing from Goa. That has happened today also. ओके, सो ही तुमची रिप्लाय आसा, बट तुमकां कितें दिसता की ते स्वाती मलिवाल प्रकरण जालें तातूंत कांयच तथ्य ना अशें म्हणटा तुमी? फॅब्रिकेटेड हें सगळें प्रकरण? तुवें एक गजाल पळोवपाक जाय आशिल्ली की सडनली स्वाती मलिवालाचो इशू ज्या वेळार स्वाती मलिवाल आमची आम आदमी पार्टीची एक MP आसा, स्वाती मलिवाल जेन्ना आम आदमी पार्टीचे आमचे लिडर बाबा अरविंद केजरीवाल जांकां अरेस्ट केल्लो त्या वेळार ती लंडनाक आशिल्ली। तांणी सांगिल्लें की आपूण ट्रिटमेंट घेता म्हणून, पूण थंय तांचें कितें चल्लां तें पळयलें आमी। ती अचानक हांगा येता, तांकां कांय दिसा पयलीं एक नोटीस इश्यू केल्ली ईडी किंवा सीबीआयतल्यान आनी अचानक ती येता आनी सडनली विदाउट अपॉइंटमेंट शी वॉन्ट्स टू एंटर सीएम्स रेसिडेंस and the way she is abusing staff of Delhi police, the way she is abusing staff of CM's residence, तातल्यान तांचे दिसून येता। ताणें वेगवेगळे आरोप केले की आपल्या कशे तरेन हाताळ्ळे, आपल्या कशे तरेन केले, पूण व्हिडिओ जे आसा दॅट इज एक्झॅक्टली विपर्य आसा, ताजे एक्झॅक्ट विरोधी आसा।
ताका ज्या तरेन ती सोफार बशिल्ली, ज्या तरेन ती भायर वता, ताणी म्हणले आपले कपडे पिनले, ताणी म्हणले आपले, आनी अचानक एंटायर IT सेल ऑफ BJP, आमचो पंतप्रधान, आमचे होम मिनिस्टर, तांचे मंत्री, CWCचे चेअरमॅन, आमची कोणती क्योंकि सास भी कभी बहुत, म्हाका तिचें नांवच केन्ना येना याद, पण सडनली तिका रडपाक येता, स्मृती इराणी, तांकां रडपाक जेन्ना येता पळय, ते कशे स्वाती मालिवाला बद्दल येता, तांकां प्रज्वल रेवण्णान ज्या आजेचेर रेप केलो, ज्या आजे बद्दल तांणी वेगवेगळे जाका प्रज्वल रेवण्णान आजी म्हणली, तिचे बद्दल तिणे ताचेर रेपाचो आरोप केला, तिणी सांगला की आपूण ताका सांगले की आपूण तुज्या आज्याक भरयलो, आपूण तुज्या बापायक भरयलो, आपल्याचेर अशे अत्याचार करूं नाका, अशें तिणें आपल्या तिणें FIRान म्हणला. त्या FIRान म्हणला आसतना तांचेर भाश्य करपाचें म्हाका दिसता जेन्ना स्मृती इराणीक दिसना, तांचे CWC चेअरमॅनाक दिसना, आनी अचानक स्वाती मालिवाला बद्दल तांकां इतलो मोग कित्याक दिसून येता, हातल्यानूच हे राजकारण जे चल्लां पळय ते दिसून येता. आनी म्हाका दिसता आमचे CM जेन्ना गोंयान जे क्रायम चल्ले ते सांबाळपाक शकना, तेन्ना दिल्ली वचून दुसऱ्याक आनी आमकां ज्ञान दिवचें न्ही. तांणी स्वता आपल्या गोंयान कितें चल्लां तें पळोवचें. पयलीं म्हणजे सिद्धीक मारपी जे आरोपी आसा तांकां सोदून काडचे, हांगा ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो हांगा महिला तांचेर अत्याचार जाला तांच्या बद्दल सोदून काडचे आनी मागीर आमच्या बद्दल उलोवचें. हय, सो तुमी आतां ही जाप दिल्या, पूण CM असो आयज थंय दावो करतालो की तो जेन्ना दिल्ली प्रचारान भोंवता, दिल्ली आतां तो सद्या प्रचारान भोंवता, तेन्ना लोक खंय दिल्लीचे विचारता की केजरीवालाचेर कित्याक उलयना कांयच, अशें आपल्याक लोक विचारता, अशें प्रमोद सावंत म्हणटा. अरे आमच्या बरोबर या, आमची फाल्यां टीम तांकां घेवन वतली मोहल्ला क्लिनिकान, स्कुलांनी. लोक कितें म्हणटा ते पळय. म्हाका एक तांचे कडेन एक ओपन चॅलेंज आसा. फाल्यां सकाळी उठल्या उपरांत ताणें आमच्या कांय लोकां बरोबर दिल्ली भोंवची आनी कोण तांकां हो प्रश्न करता हाजें उत्तर दिवचें. ही फटिंगपणां मरे गोंयान ते खूब चलयता. जर हे सत्य आसा जाल्यार फाल्यां आमच्या बरोबर दिल्लीन भोंवचे. 4 दिसां पयलीं हांवूय दिल्लीन भोंवतालो, त्या वेळार ते खंय आशिल्ले. आमी फाल्यां परत दिल्लीन भोंवपाक सुरू करया. आमी फाल्यां आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा किंवा आम जनता आसा दिल्लीची, तांच्या बरोबर चीफ मिनिस्टर जे आसा पळय तांकां फाल्यां भोंवपाक धाडया. तुमची लायव्ह टीम बरोबर घ्या. दिल्लीवाले आम आदमी पार्टी पक्षा बद्दल कितें म्हणटा ते फायंड आउट करूया आनी मागीर हांची फटिंगपणां, हे गोंयान फटिंगपणां करत आयल्या मरे. तांकां दिसलें दिल्ली वचून फटिंगपणां केली जाल्यार हेंच चलतलें म्हणून. पूण जर फटिंगपणां करपाकच जाय जाल्यार ती गोंयकारां कडेन करत आसा आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी गोंयकारांक कळ्ळा. पूण दिल्ली ही फटिंगपणां चलची ना. म्हजे बरोबर फाल्यां दिल्ली यो म्हणून सांग तांकां. आमी बरोबर या. आमी दिल्लीच्या कान्या कोपऱ्यान या, मोहल्ला क्लिनिकान या, स्कुलान या, त्या लोकां कडेन या जे आज एज्युकेशन, जांचे एज्युकेशन आज एक वेगळ्या स्तरार पावला. कारण फक्त दिल्लीन एक बरें स्कूल जाला. आम आदमी पार्टी पक्षान ते एक बरें स्कूल हाडला म्हणून ज्या तरेन दिल्ली बदलल्या पळय ते तांकां नाका जाल्या. चीफ मिनिस्टराक जर सांगपाक जाय, आज तांच्या म्हाका दिसता कालूच एक स्टेटमेंट जाल्लो, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान स्टेटमेंट केलो की स्कुलां आमकां बरे भशेन करपाक जाय म्हणून. पूण गोंयची स्कुलां वायट आसा हे तातल्यान ते मान्य करता. हाच्या बद्दल म्हाका दिसता कोणाक डावट आसपाक जायना. सो तुमचो सल्लो आहा तेका की दिल्लीची स्कुलां पळोवन येवची अशें म्हणटा तुमी? म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान मोहल्ला क्लिनीक पळोवचे, चीफ मिनिस्टरान दिल्लीची स्कुलां पळोवची, दिल्लीच्या खऱ्या लोकांकडे. आनी ते जर जो ते चाटपी जे लोक आसा, आय एम सॉरी टू यूज दीस वर्ड, तांचे बरोबर रावत जाल्यार तांकां दिल्लीन कितें चल्लां तें कळपाचें ना. दिल्लीन आमचे जे आमदार 90% निवडून येता ते आपल्या कामाच्या बळाचेर निवडून येता. दिल्ली जे आमी उमेदवार दिला ते उमेदवार सामान्य नागरीक आसा, आम आदमी आसा. दिल्ली आमी रेपिस्ट, दिल्लीन आमी ब्रिजभूषणा सारखे, प्रज्वल रेवण्णा सारखे लोक दिवना. तेन्ना बायलांचे जे हे म्हणटा की आमी प्रोटेक्टर्स म्हणून, पयलीं ते हिंदू धर्माचे म्हणटाले, आज ते बायलांचे म्हणटा. हांचे कडेन कांय उरलें ना. जो मंगळसूत्रा बद्दल उलयता, जो बायलांच्या मंगळसूत्रा बरोबर उलयता, त्या पंतप्रधाना कडल्यान आमी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता? आनी दुसरो एक इतल्या स्तरार ते आयकून घे म्हजे. चीफ मिनिस्टर आज म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टराची लायन ओडटा. चीफ मिनिस्टर आज प्रायम मिनिस्टर ज्या लायनीर वतालो पळय फटिंगपणां करपाची, त्याच लायनीर ओडटा. तीच लायन ते ओडत आसा. आनी म्हाका दिसता आज अशा लेवलार चीफ मिनिस्टर पावला की म्हाका दिसता हाजे बद्दल म्हाका काय उलोवपाचें ना. दिल्लीची जनतेचे खरें मत जाणून घेवपाक जाय जाल्यार दिल्लीन काना कोपऱ्यान भोंव. ते फक्त 5 स्टारान बसून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्यार कळपाचें ना. दिल्लीन जर भोंवतलो जाल्यार आमच्या बरोबर फाल्यां
टाइम दी आमकां, आमी तुमकां पिक करून घेता, नाल्यार तुमी आमकां सांगा खंय येता ते, आमी तुका दिल्ली व्हरून दाखयता की दिल्लीची जनता लोकां बद्दल, दिल्लीच्या चीफ मिनिस्टरा बद्दल, दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारा बद्दल काय कितें उलयता ते जर तुमकां खरें कळपाक जाय जाल्यार फाल्यां एक वेळ दी, आमी येता तुमकां व्हरपाक. सो गोंयची आपाची टीम दिल्लीचे आपाचे काम दाखोवपाक गोंयच्या सीएमाक तयार आसा अशें म्हणटा तुमी? Open invitation and open debate about Chief Minister's hypocrisy as far as his statement of आप being against women is concerned. अरे हांचेकडे मंत्री भरल्या, हांचेकडे उमेदवार भरल्या जांचेर रेपाचे आरोप आसा, जांचेर बायलांचेर अन्याय करपाचे आरोप आसा, तांच्या पुतांक, तांच्या बापायक, तांकां सगळ्यांक तुम्ही उमेदवारी दिता आनी आमकां ज्ञान दिता बायलांचे प्रोटेक्शन कशें करपाचें का म्हणून. डोंट बी हिपोक्रेट. युअर मिनिस्टर्स हियर हॅव क्रायम्स registered against them and you yourself have made a statement few years back when he was not in your party that खंयचीच IPCC सेक्शन ना जी तांचेर लागू जाता म्हणून, खंयचोच असो कलम ना IPC अंडर जो तांचेर लागू जाता म्हणून. आनी ताचे भायर वचून ताणें आनी एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत जर कोणूय मनीस असो आसना जो आपल्या बायलेक किंवा भयणीक तांचे बरोबर धाडटलो म्हणून. आज तुमचे कडेन आयले म्हणून ते पवित्र जाले. हिपोक्रेसी सोडात रे. अरे दिल्ली वचून तूं एक स्टेटमेंट करता पळय. फाटल्या दिसांनी ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत चोरयो जाता ताका युपी आनी बिहारचे नागरीक जबाबदार आसा म्हणून. वच मरे युपीन आनी स्टेटमेंट करता की तुमीचे लोक थंय येता म्हणून गोंयांत चोरयो जाता म्हणून, गोंयांत वेगवेगळे क्रायम जाता म्हणून. हिपोक्रेसी गोईंग बाय चुजींग पॉलिटिक्स ऑफ कन्व्हिनियन्स, दॅट इज वॉट इट इज. दे हॅड सेट 400 पार. हांवें तांकां एक चॅलेंज दिल्ली लास्ट टायम की 400 पार जायना किंवा गोंयांत जर दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां 100% लीड मेळना. चीफ मिनिस्टरान फाटले फाटी स्टेटमेंट केल्लो की नॉर्थ गोवान तांकां 100% लीड मेळटलें म्हणून एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हांवें सांगिल्लें चॅलेंज एक्सेप्ट कर. जायना जाल्यार यू आर फुटींग म्हणून ऑर यू रिजायन दॅट यू डोंट गेट लीड इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. वाय इज ही नॉट एक्सेप्टिंग? ओके, सो तुमचो दावो आसा की तुमच्यो कसल्योच ऑल द पीपल ऑल द टायम हय तुमच्यो कसल्योच चॅलेंज स्विकारपाक सीएम रेडी ना आनी फक्त पत्रकार परिशद घेवन सीएम बंडला फोडटा अशें म्हणटा तुमी? 100% दिस इज गव्हर्नमेंट ऑफ बंडल्स. बंडला म्हणटा पळय ती तांच्या रक्तान भरल्या. भारतीय जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टराच्याय रक्तान भरल्या की फटिंगपणां कशी करप. फक्त प्रेस कॉन्फरन्सीस जर घेवपाच्यो नाशिल्ल्यो जाल्यार दिल्ली वचून एसी बसून अरे दाखय मरे खंय गेल्लो तूं, खंयच्या लोकांकडेन तूं उलयलो तो. सीएमान फोटो घातल्या खंय खातना कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका भोंवडायता आनी दाखयता लोक कशे खूश आसा दिल्लीवाले आम आदमी पार्टी पक्षा बद्दल. फटिंगपणां करनाका, फटिंगपणां चलची ना. फटिंगपणां तुम्ही गोंयकारांकडे करत आसा आनी गोंयकार तुमची फटिंगपणां हाजे पयलीं विकत घेताले, आतां परत घेवपाचें ना. सो थँक्यू अमित बाब, तुम्ही टायम दिलो आनी आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स सीएमाची दिल्ली जाली ताजेर तुमी विस्तृत भुमिका हांगासर मांडली आनी तुमी तयार आसा गोंय आपाचें युनिट दिल्ली जें काम आपान केलां ते मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दाखोवपा खातीर. सो थँक्यू. तुमी सगळे अजून आमचे व्हॉलंटियर दिल्लींत आसा. ओके, जाय तेन्ना सांगचे. 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो इंडिया अलायन्स लढता, 4 आप लढता, 3 काँग्रेस लढता. 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां भोंवडावपाक जाय जाल्यार फाल्यां सकाळी टायम दी आमकां. आमी तांकां पिकअप करता आनी दाखयता लोक कितें विचार करता तो, आनी लोक भारतीय जनता पार्टी बद्दल कितें विचार करतात तें तांकां कळुनी. सत्य हें खंयच लिपना. सत्य प्रेस कॉन्फरन्सिंग रुमान जायना. सत्य चॅट जीपीटीन कितें घालता पळय तातल्यानय येना. आनी सत्य तुमचे जे तुमकां स्पिचीस बरोवन दिता पळय ते तुमकां खरे तरेन दाखयना. तुमच्या जर हाय कमांडाक दाखोवपा खातीर जर तुमी फट मारत आसा जाल्यार मारत राव, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. थँक्यू अमित बाब, तुम्ही टायम दिलो आनी तुमचे विस्तृत जे म्हणणे आहा ते आमचे कडेन मांडले. सो सगळे तुम्ही पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही.